दर वर्सा आमी इंटरनॅशनल योगा डे मनयता आणि त्या निमित्तात आमी 21 जून ह्या एका दिसाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमी 365 डेज योगा करपाक जाय हाजी मॅसेज घेवन घरा वता. योगा फॉर सेल्फ अँड सोसायटी ह्या फावटीची थीम आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी इंटरनॅशनल योगा डे हो युएनांतल्यान पास करून घेतल्या उपरांत आमी पळयता की ट्रेडिशनल भारत देशाचो योगा हो पुराय जगभर पावोवपाक शकलो आणि ज्या पद्दतीत वेगवेगळ्या क्षेत्रात भारत देश हो पुराय जगाक वळखलो वता तसोच आज आयुष म्हणजे आयुर्वेदा, योगा, सिद्ध आनी युनानी ह्या सॅक्टरात भारत देशा खातीर पुराय जगाक हे वळखले वता. आणि आयच्या दिसा आमी सगळे जाण म्हणजे फक्त गोंयांत आनी भारत देशांत न्ही तर मोर दॅन 180 कंट्रीज इज सेलिब्रेटींग द इंटरनॅशनल योगा डे हो आयज सगळी कडेन मनयता. आयज योगा डे जेन्ना आमी मनयता देशाचे प्रधानमंत्री जे इनिशिएटीव घेतलेलो प्रोग्राम जे ग्लोबल प्लॅटफॉर्माचेर योगा आहे प्रत्येकाच्या घरात एक वेगळ्या तरेन आपल्या जिवनात एक परिवर्तन हाडपाक आमच्या जिवनाची क्वॉलिटी एक वेगळें एक सुदार करून घेवपाक कितलेय दुयेंस जे आसता ते योगाच्या माध्यमांतल्यान आमी ते नियंत्रणान हाडूंक शकता. कांय गोश्टी आमी कंट्रोलान हाडूंक शकता, कांय गोश्टी आमी काडूंक शकता आमच्या सिस्टमांतल्यान. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे सुरू केल्लें आहे ग्लोबल प्लॅटफॉर्मार जगभर आयज इंटरनॅशनल योगा डे अँड आमी साजरो करता. आणि योगा ही एक अशी एक एक्सरसाइज आसा की ती इक्वली तुका फिट करपाक मदत करता. योगा जशें सांगलें तशें आमची जशी एज वाडटा तशी आमची बॉडी डेफिनेटली डिजनरेट जायत आसता. पण ती जर मेंटेन करतली जाल्यार योगा खूब हेल्प करता. वेरेज कार्डिओ बी कशें आसता बॉडी हे जाता फक्त ती मेंटेन करता. सेकंडली योगान तुजो बॅलन्स आनी थर्डली एक डिवायन फॉर्म. आमकां सदांच कशें आसता आमी फीट आसता केन्ना केन्ना फिजिकल फिटनेस आसता पण तो मेंटल पीस जो म्हणटा न्ही तो मेळटा. तो मेंटल पीस खंय मेळटा जेन्ना तुमी डिवायन फॉर्म म्हणजे आतांच तुमी पळयलें जेन्ना तुमी फूल एक्सरसाइज करताना जर पळयलें एक जें सूख मेळटालें प्रत्येक ज्या पोजिशनार आमी आसता तें सूख एक मध्येच मेळटालें. म्हणजे तुमी जर प्रत्येक पोजिशन आसतालें ब्रिदींग इन ब्रिदींग आउट यू कूड फील दीस. आणि हे केन्ना जाता हे तूं जेन्ना यू स्टार्ट थिंकिंग डिवायन फॉर्म. हॅपी इंटरनॅशनल योग डे टू एवरीबडी. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. योग क्रिया ही आमच्या भारतीय परंपरेंतल्यान आयिल्ली एक सिद्धी आसा. आमचे मानसीक स्वास्थ्य, शारिरीक स्वास्थ्य, आरोग्य आणि सगळ्याचे संतुलन आणि बॅलन्स अशें जीवन जगपा खातीर आमी योग क्रिया करतात. म्हणूनच आयज सगळ्या लागीं मागता आयच्या ह्या इंटरनॅशनल योग दिनाच्या निमित्तान आमी योग क्रियेचे आमी प्रॅक्टीस करूया आणि आमचे जीवन सफल करूया. जय हिंद. योगाचे संबंधी योगाचे महत्व आणि आपल्या जगात योगाचा प्रसार आणि तो सगळ्या राष्ट्रांनी मिळून एक ठराव असतो की 21 जून वो आंतरराष्ट्रीय योगा सगळ्या राष्ट्रांनी आज अख्ख्या वो दीस योगा डे म्हणून ठेवला होता. आज प्रधानमंत्री श्रीनगरच्या सकाळच्या लाईव्ह योगा माझ्या आणि त्याचा प्रसार मोठ्या हेल्थ इज हेल्थ असे आम्ही सगळं म्हणतात. योगा ही आज होती.
आज संत समाज कळंगूट आणि भारतीय जनता पार्टीचे कळंगूट मंडळ आणि दोघांनी मिळून हो योगाचा कार्यक्रम आहे जो इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा म्हणून आम्ही गेली कित्येक वर्ष मनयतात 2015 पासून हो इंटरनॅशनल योगा सुरू जालो म्हणजे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी युनायटेड नेशनाक रेज्युलेशन हाडून योगा हो इंडिये पुरतो आशिल्लो तो वर्ल्डाक पावोवपाचें काम केलें आनी गेली कित्येक वर्सां फ्रॉम 2015 टील नाव आतां हो योगा देश जगांत फुडें गेल्लो आसा। आमचो देश जो आसा भारत हे सदांच सोदता की जग बरें जावचें फक्त आमची इंडियाच न्ही संपूर्ण जग बरें जावचें जाल्यार आमी कितें दिवंक शकता आतां पासून ह्या जगात खूब आमच्या देशान दिल्लें आसा आनी तातूंतल्यान योगा एक आमची शक्ती ह्या देशान तो तयार जालो आनी तातूंतल्यान मनीस निरोगी उरूंक शकता। इंटरनॅशनल योगा डे सगळ्या गोंयकारांक हांव शुभेच्छा दिता आनी योगा इज ऑल्सो यू हॅव टू मेक योगा पार्ट ऑफ युअर लायफ। इफ यू practice it every day you will remain fit, you will be able to sit down, you will be able to do movement of your body, breathing exercises keeps your lungs sarke oxygen flow in your body perfectly correct. So you do yoga 100% you will fight a lot of disease which comes in your body, which try to come inside your body. आंतरराष्ट्रीय योगा दिन आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी खातीर तांणी 2014 हें ठरयलें की आमची ही जी इतली आमची वर्साची आमची ही संस्कृती योगा म्हणटा ती आमची भारत देशाची इतले वर्साच्यान जी ती टिकून दवरपा खातीर तांणी ठरयलें की सगळ्या देशांक सगळे वेगळे वेगळे देशाक आंतरराष्ट्रीय जे आमचे देश आसा तांकांय बी शामील करून तांकांय बी तांचे बरोबर मिटींग घेवन तांणी ठरयलें की ही हो दीस आंतरराष्ट्रीय योगा दीस म्हणून ठरपाक जाय कित्याक हो आमचे भारताची ही संस्कृती आनी ताज्या खातीर तांकां मंजुरी मेळ्ळी आनी ऑलमोस्ट 175 देशांनी स्विकारले आनी तेय बी आयचो दिन इंटरनॅशनल योगा दीस म्हणून हे साजरो करतात आनी एक खूब अभिमानाचो दीस की आमच्या देशान हे फुडाकार घेवन हो इंटरनॅशनल योगा दीस मनोवपाचें ठरयलें आमचे माननीय प्रधानमंत्री। आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमचे ऋषी मुनीच्या काळाच्यान हो आमचे योगा म्हणटा ते कितें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी तेन्नाच्यान आमची ही परंपरा भारत देशाची आनी आमी ही टिकून दवरपाक म्हाका दिसता भारताच्याकय जास्त इंटरनॅशनल स्तरार योगा खूब मनयतात। त्यामध्ये आपला तोल सांभाळला जातो बरोबर तो करायला चांगला बनतोय मस्त पुन्हा एकदा वृक्षासन